शेडो कावन्सिलान सोपो कंत्राटदाराच्या 32 लाखांच्या फारीक ना केल्ल्या हफ्ते माफ करपाच्या पालिकेच्या निर्णयाचेर खर आक्षेप घेतला। सोपो कंत्राटदारान फारीक ना केल्ले हफ्ते ताजे कडल्यान बेगोबेग फारीक करून घेवचे अशी मागणी शेडो कावन्सिलान केल्या। तशेंच ज्या 16 नगरसेवकांनी कर्ज माफी निर्णयाक तेको दिला त्या दर एकल्यान 2-2 लाख महानगरपालिकेंत जमा करचे आणि मागीर कर्ज माफीचे समर्थन करचे अशें सावियो कुतिनोन म्हणलें। तशेंच आयच्यान 15 दिसां भितर फारीक करूंक नाशिल्ले हफ्ते फारीक करूंक ना जाल्यार न्यायालया सयत सक्षम प्राधिकाऱ्या मुखार दाखल करतले अशी शिटकावणी शेडो कावन्सिलान दिल्या। सो त्या खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें की हें रेजोल्युशन आहा तें स्क्रॅप करचें म्हणून। आमी आतां रेजोल्युशन मागल्यार 1 म्हयनो मायज जालो। 24 मार्च आज आमी 27 एप्रील आसा। आज पासून आमकां रेजोल्युशनाक कॉपी दिवना, कित्याक रेजोल्युशन तयारूच जावना। आनी त्याच सेम रेजोल्युशनाचेर ह्याच डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिल्लें आहा। इनफॅक्ट ह्या न्यू फायनान्शियल इयर एप्रिलाचे तो बिंदास चार्जीस कलेक्शन करता, सॉफ्टवेअर चार्जीस, विच इज टोटली इलिगल आनी रॉंग सांगपा म्हणल्यार। रेजोल्युशन पासून आज पासून तयार जावना आनी आमकां आरटीआयन मागल्यारूय बी आमकां दिवना। सेकंडली आमी आतां डिमांड करतात की जे पयशे 32 लॅक्स आउटस्टँडींग आहा ते म्युन्सिपालिटीन इमिजिएटली रिकवर करचे आनी रिकवर जायना जाल्यार जे सगळे कावन्सिलर हे जे रेजोल्युशन घेवपाक सपोर्ट करताले, बॉब मारून जस्टिफाय करताले की ताका 32 लॅक्सां वेवर दिवचे म्हण, त्या सगळ्या कावन्सिलरान 2-2 लाख म्युन्सिपालिटीन डेपोजीट करता।